नमस्ते. विश्व कोंकणीचे समस्त वीक्षकांक आमगेला इचे मैसूरचे पोरंबोळो कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. आज आमगेल स्टुडियोंतू आमगेल सोयर जावन आयिल्ले श्रीमती स्पर्शा शेणे. ही भरतनाट्यम कलाविदे. ಒಟ್ಟುಚಿ स्पीच अँड हियरिंग ಅಂತೂ MSc केला आणि PhD पदवी प्राप्त करून घेतला. ही मैसूरचे डॉक्टर UG शेणे आणि श्रीमती ममता शेणे हांगेले दूव. हिण PhD खंयच्या विशयांत केल्ली म्हणल्या विशयांत गेल्या आमी निमगुया. स्पर्शा, आयच्या कार्यक्रमाक तुका आत्मीय स्वागत. आमकां पुराणाक एक संशय आसा कसन म्हळ्यार तूं स्पीच अँड हियरिंगान तूं MSc केला आणि भरतनाट्यमान तूं MA केला. PhD खंयच्या विशयांत केला तुवें? PhD मगले इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी म्हणटाची. स्पीच अँड हियरिंगाचे सब्जेक्ट आणि डान्स ಸೇರು ನಾವು PhD केलेले. सो म्हाका मेळ्ळल्ले PhD भरतनाट्यांतू. MA जत्तर हांव भरतनाट्यांतू PhD केले. खंयचे टॉपिक आशिल्ले? टॉपिक मगले हियरिंग इम्पेर्ड म्हळ्यार कान आयकतनातिले चेडवांक डान्स शिकोवचे. म्हळ्यार डान्स शिकनातील पूड केश आसता तांगेले माइंड. मागीर जत्तरी म्हळ्यार एक प्री पोस्ट म्हण आमी स्टडी करताची. तांतू फर्स्ट स्टडींतू तांगेले डान्स कसं तांणी शिकून आसना चेडवां. तांकां आमी 1 वर्स ट्रेनिंग दिवचे. केशी तांगेले बिहेवियर जावो, कसं नाही तांगेले फिजिकल जावो, केशी तांकां चेंजीस जाता म्हण आमी पळोवचे. त्या स्टडी हांव केलेले. सो तातूंत म्हाका PhD मेळ्ळेले. हय. तुगेले प्रकार कशी तांगेले चेंजीस आतां हांव 6 वर्स म्हळ्यार BSc MSc केला स्पीच अँड हियरिंगांतू. हांव त्या चेडवांक पूण सोकून स्पीच थेरपी, ऑडियो थेरपी पळय आमी दितासिलीची. तेन्ना हांव कशी म्हळ्यार चेडवां पळयतना डान्स इताक आमी त्यावेळी एक थेरपीची म्हणून हांव मस्त स्टडींत वाजिलेले. म्युजीक थेरपी म्हणून वाजिलेले. सो हांगा आमी भरतनाट्याक इता यूज करूनच इता म्हळ्यार म्हागेल फील्ड भरतनाट्य. हांव सांज साकून शिकेल भरतनाट्य. सो त्या शिकेल्यार केशी तांगेलान तो चेंजीस जावं पुरो म्हण हांव स्टडीज सोदूच्या सूर केले. मस्त स्टडीज किश म्हळ्यार फॉरेन स्टडीज मस्त आसा. वेस्टर्न कल्चरान तो शिकोवचे पुरो आशिल्ले. जाल्यार इंडियन क्लासिकलांतू मस्त उणे स्टडीज आशिल्ले. तशी हांव त्या भरतनाट्य म्हण घेवन तांगेलांतू 1 वर्स ट्रेनिंग. आतां हांव चेडवांक म्हळ्यार कान आयकनातील चेडवांक, डाऊन सिंड्रोम चेडवांक, ऑटिस्टीक चेडवांक, तसल चेडवांक इंट्रस्ट आसल्यार तांकां आमी पळयताची केशी म्हळ्यार एक चेडवांक केश म्हळ्यार कसं नाही पद घालता तशें डान्स करचे. आतां तांकां उलोवचें इंट्रस्ट आसना, पाप तांकां जायना. तसल चेडवांक ट्रेन केल्यार एटलिस्ट अंतपुणी तांणी मुखार येताची म्हणून एक आश म्हाका. म्हळ्यार आमी सोदून काडची कशी एक पळयात आनी संगीतांचे खंयचे एक म्युजीक घालता तशें डान्स करता आशिल्लीची. तें म्हाका दिसलें एक स्टडी केल्यार तेन्ना म्हाका यूज जाता आनी हांव सोसायटीक एक कसं न्ही एक केला जाल्यार जाता म्हणून सूर केलेले. सांग एक विशय. सान दकोन म्हळ्यार तुगेले 5 वर्सां वयार दकोन तूं श्रीमती विदुषी वसुंधरा दोरस्वामी हांगे लागीं भरतनाट्यम अभ्यास करतास. ते सान दकोन ते दकोन आज तूं तिगेले शिकून एक विदुषी विद्वत जावन तूं विदुषी स्पर्शा शेणे म्हूण जाल्ले ते ताय तुगेले जर्नीचे विशय सांगता वा? होय. म्हाका ल्हान अम्मा तुमी मेन्शन केला. तांणी मैसूरांतू आशिल्ली ती. आमी एक सोदीत आशिल्लीची खंयचे डान्सराक वचून एक शिकू का म्हण. ता म्हळ्यार आमी गांवां आसून आनी म्हाका भजन, डान्स, यक्षगान पळोवन आनी बारी खूश आशिल्ली ती. एक चली एक खंयचे एक डान्स की संगीत की वच्चो म्हण एक आशिल्लें. म्हाका लक्क आसा स्फूर्ती शेणे म्हण ती एक डान्सराची. तशी तिक सेसूच्या वतना मॅडम मूडबिद्रेची म्हण काडली. आमगेले गांवचे लागीचे म्हणून आमगे खुशी ना आमगेले मॅडमाला वचून शिकचे एक खूश आसता म्हणून डान्सर वच्चा म्हण चमकलीची. हांव तेन्ना अक्कालाक एक 2-3 वर्स सानी ते शाक्का सेर्सिले. म्हाका तेन्ना अम्माने म्हळ्यार आमी अम्मा म्हणा पोच तिका वसुंधरा मॅडम म्हाका तीन म्हाका अंडीर धर न्हू असो असो ह्या चेडणाक सोण वचे हांव पळोवंक घेता म्हण सांगून म्हाका लक्काक शिकोवचें आशिल्लें. तेन्ना म्हाका एक नमने ते मारतना हें तट्टुकोलो आनी पळयतना म्हाका बारीक खूश जावच्यो ह्यो कसं की एक कसं हें म्हण अशी पळोवचें आशिल्लें. आनी 3 की 4 वर्स म्हाका तिकलेची. तेन्ना मॅडम माने अशी देवो न्हू एक पंत कर पळयत तुका दिसाय वच्चें आशिल्लें. अशी एक क्लास म्हण अम्मान सोडचें आशिल्लें आमकां दोगांक ते वच्चें आशिल्लें. तशी सूर केलें. तिणें शिकोवच्या सूर करतना केन्ना आमी 5-6 वर्स जर घेवचे क्लासांनी म्हळ्यार पांय आनी हें जावन न्हू म्हळ्यार अरमंडीर बेसूका न्हू आमी आतां डान्स म्हळ्यार अशी न्ही ते एक व्हडा कले ना तेश ते तीन पळयलें ही शिकता म्हणून कळ्ळें. तेश 4-4 वर्साक म्हाका जॉयन केलें. तशी तिगल आनी मागल केशी म्हळ्यार मस्त एक
या जर्नी इंतू तीची इम्पॉर्टंट पुऱ्या विषयांतू पर्सनल जावो प्रोफेशनल जावो तिगला आमी मस्त शिकू चाकात घरा गेल्यार एक जेवण म्हळ्यार ती आमकां पळोवंक घेवची एक अम्मा म्हणून एक पर्टिक्युलर अक्का करेक्ट जावन सूट जाता ती तशी तिगला हांव तेय सकून सूर केलें ते सकून हांव ज्युनियर सिनियर विद्वत एक आमकां कळू सूर जालें म्हळ्यार ह्या पुरो एग्जाम बांदल्यार नेक्स्ट हांव कसं क्लास घेवचो आसल्यार खंयच्याय विशयाक यूज जाता म्हणटा हांव विद्वत केलें विद्वत करतरी तेय म्हाका मस्त कॉम्पिटिशनाक वचूंक सूर केली त्या कॉम्पिटिशनांत आमकां बालप्रतिभे किशोर प्रतिभे पुरे गव्हर्मेंट ते सकून म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळें ज्युनियर स्कॉलरशीप सिनियर स्कॉलरशीप म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटा सकून मेळ्ळें ते अशी जाता जाता जर्नी व्हड जाता गेलें म्हळ्यार म्हाका ते एक मॅच्युरिटी आयलें रंगप्रवेश मॅडमानाची 9 वर्सांची करोन पडलें लायक करपी करेया म्हणून आतां रंगप्रवेश म्हळ्यार मस्त कमर्शियल जावन गेलो आमकां पुरे तेन्ना म्हळ्यार एक ಸ್ವಲ್ಪ इतलें सिकल्यार मात्र आमी करका म्हण पुरे आशिल्लें आनी 5 ಗಂಟೆ उठोन वच्चे सकाळीची 5:30 कमी ते येसका क्लासांतू बारी स्ट्रिक्ट आसतासील क्लास ते जल तक्षण 8 ಗಂಟೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಕೂಲಾ येवका कॉलेज वचुका हे इंट्रस्ट आशिल्ली निमती आमी ते सिकून आयलीची तेच जत्ता MA केल्लें विद्वत जत्तरी इकडे अन्नाक मेडिकल वचुका म्हण आश आशिल्लें माव म्हळ्यार म्हाका ल्हान डॉक्टर जाल्यार म्हाका म्हाका डान्स इंट्रस्ट आशिल्लें आनी पुरे जण डॉक्टर वताची तू इताक कले एक 4 जणांक शिकोन मुखार वचुका न्हय ते कोणीय करनाची ते मस्त उण येत वरोन वर्का न्हय तेश ते वच तू म्हण म्हाका अम्मान मस्त सपोर्ट केलें तेश जायत म्हणून दोगाले सपोर्टा निमती हांव स्पीच एंड करया म्हळ्यार म्हाका बायो इंट्रस्ट आशिल्लें निमती स्पीच एंड हियरिंग घेतलें ताजे लागीं सायड बाय सायड डान्स कर न्हू MA कर न्हू PhD कर पावली आतां हांव युनिवर्सिटी मैसूर युनिवर्सिटी फायन आर्ट्सांतू गेस्ट फॅकल्टी जावन लेक्चरर जावन आसा मस्त कडेन परफॉर्मन्स जाला तुका शोस आनी पुराय जाला खंय पुराय चमकल्यात हांव मॅडमा लोटू आमी सूर केलेले इता म्हळ्यार मॅडमाले एक ग्रूप आसा 6-7 जण आसा आमी मेन आम्मीची पुरा कडेन मॅडम लोटू सिनियर स्टुडंट्स म्हणून वच्चसिले फस्ट मॅडम लोट सूर केले हंपी उत्सव गव्हर्मेंट पुरे प्रोग्रामाक वच्चसिले मागीर हांव सोलो जावन गेल्ले म्हळ्यार हांव क्लिवलँड त्यागराजा उत्सव म्हणून ओहायो USAंतू थंय वचून परफॉर्मन्स दिला मागीर GSB संघातांनीची कुवेतांतू म्हाका आपयलेले थंय कुवेतांतू केला मागीर स्कॉलरशीप थ्रू म्हाका सेंट्रल गव्हर्मेंटा थ्रू मेळटासिलें तेन्ना तांणी दिल्लीक हैदराबाद सेंट्रल गव्हर्मेंट तांणी आमकां व्हरचेसिलें मागीर अंडमाना वचून एक कल्चरल एक्सचेंज म्हणून वर्कशॉप्स आसतासिले ते पुरे तांणी म्हाका परफॉर्मन्सीस हें केला आनी मस्त कडेन केला म्हळ्यार इंडिया आउट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलियांत केला वर्ल्ड डान्स डेक चमकला तशीच आपयता आसतना आमी मॅडमा लोटूय वच्चे आसता आमी सोलो परफॉर्मन्स दिवचे आसता सो मॅडमा लोटू मस्त कडेन राजस्थान उदयपूर ते पुरे मस्त उत्सवांतू आमी पुरे भाग घेतला ते तेन्नाचे अनुभव कशे जाता तुमकां आमकां बारी खूश जाता आतांचे म्हळ्यार आतां चेडूंक एक नमने मोबायल हें ते पळयतना म्हाका एक नमने बेजार जाता जाल्यार आमी एक नमने मिस्साने आपेला पुरो म्हण राखतासिलीची आनी आमी हे आतां एक लग्जुरियस ट्रीप न्हय ते आमकां कशें म्हळ्यार वच्चे सकून आमकां ट्रेनान समेत योगा करका हात पाय स्ट्रेच करका म्हळ्यार 2 दीस राजस्थाना वच्चे म्हळ्यार ट्रेनार बूक करचे आसले तेन्ना पुरे आतां पुरे फ्लायट म्हळ्यार आमकां बारी एक ದುಡ್ಡು ಸೀದಾ चढताची जाल्यार आतां व्हडली ಸ್ವಲ್ಪ एक 15 years बॅक कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमकां गम्मत एक मॅडम आलोट एक ट्रिप म्हळ्यार हांव केन्ना सकून वतासिल्लें म्हळ्यार 5 वर्स म्हाका तेन्ना मॅडम आनी जिंके पात्र दिवचे आशिल्ले आनी बरत सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೆಲ್ಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರನಿ आसता न्हय तांगेले थीम डान्सांतू तेन्ना अम्मान एक ब्रेड आनी जाम घालून अम्मान एक पेटोवचे आशिल्लें म्हाका तांगेलोटू तेन्ना सकून हांव मॅडम आलोटू परफॉर्मन्सा वतासिली हांव एकलीच क्लासांतू एक ಚೆಂಡು म्हळ्यार सनू ಚೆಲ್ಡು मॅडम आनी एत्तुवे म्हण निमगुचे म्हळ्यार अम्मा सोण एत्तुवे म्हणचे हांव जत्त म्हाका खुशीची आनी बसारी उडपा वच्चे कारकाळा वच्चे एक तिगल म्हळ्यार एक पंत गेल्यार एक वार फुल प्रोग्राम आसतासिले तेच तिणें म्हाका तिगले रुमांतू चंद करून पळोवन घेवन एक एक सಣ್ಣ सಣ್ಣ प्रल्हाद पात्र जावो भरताल पात्र जावो सಣ್ಣ सಣ್ಣ पात्र हांव करून येवचे आशिल्ले तेन्ना सकून म्हाका जर्नींतू पुराय परफॉर्मन्सा वच्चे आशिल्ले आनी आमी पुराय फ्रेंड्स दुसऱ्या स्कुलाचे आमी पुराय एक स्कुलाचे न्हय खंयचे डान्स आयताले ते आमी पुराय फ्रेंड्स करून घेवचे आनी होमवर्क करचे तेय करून येवचे स्कुलांतू रज दिवका न्हय ते पुराय आमी कंप्लीट करका ते पुराय
पुरा ट्रेन जर्नींतू आमी करचेसिल्ले त्या एक नमने आमकां गम्मत जावचेसिल्ले केन्नाय. तिका तुम सक्कट चेडूं आनी अम्मा म्हणजे जाल्यार तुका बदा अम्मा अशी जावन मस्त आमकां आमी तिगलोटू उठोवचे तिगलोटू न्हिदोचे तेशी जावन गेल्ले. ते अम्मा म्हळ्यार आस पळय आमगे घरा अम्माके ती डान्स अम्मा अंतू त्या एक नमने आमकां आमगे लाईफ हें करूंक तेणी मस्त हें केलां. मस्त सकट अवॉर्ड्स आनी पुराय मेळ्ळेले तुका खंयचे मेळ्ळे सर? म्हाका कोंकणी अंतूची महिला आमगेले अवॉर्ड मेळ्ळा. त्याच सोडून नाट्योत्पत्ती म्हण एक अवॉर्ड मेळ्ळा मंड्या हांग सकून. आनी म्हाका हुडगा तितले मेळ्ळा तुका गव्हर्मेंट थ्रू मस्त अवॉर्ड्स आनी पुराय मेळ्ळा. मरे तूं तुगेले म्हळ्यार एक डान्स क्लास शूर केला ते कितले प्रायर केले तूं? हांव रंगप्रवेश जाल्ले म्हागेले कितले वर्सां? 9 वर्स 9th स्टँडर्डांत म्हागेले रंगप्रवेश जाल्ले. खंय जालें तें? कला मंदिरांतू मैसूरांतूची जाल्ले. त्या जत्तरी हांव विद्वत करून घेतले. मागीर मॅडमाने विद्वत जत्तरीची क्लास सूर करका म्हणून सांगिल्ले. तशी विद्वत जत्तरी तिगलोटू एक ಸ್ವಲ್ಪ दिसू अशीची म्हळ्यार शिकतना ती केश शिकयता आमी पळोवका ना केशी सीदा क्लास करूंक मॅडम चोवनाची. तशी गुरूल परमिशन घेवन हांव 12th स्टँडर्ड जत्तरी म्हागेले क्लास हांव सूर केले. तशी डिग्री जत्ता आशिल्ले. डिग्री कंप्लीट जावचे भितर MA केल्ले. तिकलांतू हांव लेकले मॅडमान सांगलें आनी क्लास सूर करी तूं आनी सूर करीत म्हण तिगल परमिशन नातिल्लें आमी सूर करना. तशी ते एक परंपरेन हांव तशी आयले निमती तशी सूर केले. फस्ट ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ आशिल्लें केशी चलता की कसन म्हळ्यार मॅडमाल नांव आसता न्ही गोतूच जनाक जाल्यार आमी शिकयतना ते दुसरे नमने न्हू आतां केशी घेताची जन केशी चेडू इश्ट जाता की ना म्हणून जाल्यार यात लायक न्हू चलता. हांव सरस्वतीपुरम ब्रांच एक आसा आनी हालनहಳ್ಳಿ म्हणून एक ब्रांच आसा मैसूरांतू. हालनहಳ್ಳಿ म्हळ्यार ते हಳ್ಳಿ मस्त चेडू म्हळ्यार म्हाका अम्माक मस्त आश आशिल्लें ಸ್ವಲ್ಪ हಳ್ಳಿ चेडू हांकां तूं म्हळ्यार वचून शिकोका ते कसनी ते तिकले नासिल्ले ते आनीक रेस्पॉन्स भारी लायक चलता. आनी हಳ್ಳಿ चेडू एक ಸ್ವಲ್ಪ जनाक कोणाक जायना पळय म्हळ्यार फीज आनी दिवच्यांक अशी हांव फ्री वे शिकयता आसा. म्हळ्यार पावो कोणाक एक ते इंट्रस्ट आसल्यार तांकां कसनी हें जात जाल्यार पावो म्हूण हांव एक कसनी एक त्या नमनेर एक समाज सेव जावो म्हूण जावता. तशें एक सरस्वतीपुरम अंतानी हंग घेता आसा एक 200-300 स्टुडंट्स आसाची. तुगेले PhD टॉपिका मन केशी आतां तुगेले स्टुडंट्सांत कोणी कानायकन येतिल्ले तसले म्हळ्यार हांव स्पीच एंड हियरिंग करता आसतनाची हांव NGOन काम करता आशिल्ली. ते हांव पुराय जनाक एन्युअल डेक म्हळ्यार हांव डान्सर म्हूण गोतूसली निमती हांव तसले चेडू हांक पुराय हांव ट्रेनिंग दिता आशिल्ली. तांगेले एक राज्योत्सव जावो ना खंयचे एक दिवाळीक ताका पुराय हें आसता आशिल्लें फेस्टिवलाक डान्स आसता आशिल्ले. सो हांव ते ताका पुरायकय हांव शिकयता आशिल्ली. तशी ते चेडू वाले पेरंट्स जावो ना ते ऑर्गनायझेशनाचे हेड आसता तांणी सांगता आशिल्ली तूं डान्स क्लास घेत जाल्यार तांकां आमी पेटयताची म्हणून. तशी जन येवच्या सूर जाल्लीची तांकां म्हळ्यार फीज दिवचेच जाल्यार मात्र नाजाल्यार मिनिमल घेवची म्हळ्यार तांकांची एक कसं म्हळ्यार गुरू न्हय ते आमी अशी शिकून म्हण एक आशिल्ली निमती हांव घेवचे शिवाय हांव खुशीर तांकां आज ते डाऊन सिंड्रोम चेडू येताची चंद ते तुमी पळोवन आसल्यार डाऊन सिंड्रोम चेडू तांणी मागीर ऑटिस्टीक मायल्ड ऑटिझम आसल्यार तांणी ಸ್ವಲ್ಪ अंत हें आसल्यार तांकां कॉन्सन्ट्रेशन आनी हें इम्प्रूव जाता. तशें तांणी हियरिंग इम्पेर्ड चेडू पुराय मला ते तांणी कुशेर शिकताच जाल्यार आमी म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ पेशन्स आर तांकां आनी कसं म्हळ्यार आज शिकिल्ली तांकां पांयची उडगास येता म्हणून ना म्हाका हांव केल्ले स्टडी निमती म्हाका गोतूस तांगेलो केशे हांव हँडल करता म्हणून. आनी तांगेले चाके चड म्हळ्यार नॉर्मलाकी शिकोवचाके तांकां शिकोवच्यान एक खुशीची एक विंगड कसं न्ही तांकां आमी तांकां पावले म्हळ्यार ते एक आस पळय ते एक खूश दिवचे खंयचे एक मनशाक खुशी त्या विशय आनी तांगे ल्हान माले खुशी पळयतना आनीक आमकां खुशी दोळा उद्दा येता. एक पावले न्हय कसं की एक तांकां एक कनेक्ट जाल्लो आनी तांणी निमगीताची म्हाका चामुंडी शिकोंदी चेडू शिकोन पळयताची हांव म्हाका ह्या अशी राक्षसाल केश करका ह्या शिकोंदी ते खुशी जाता ते अर्थ जाल्लो म्हाका एक म्हण आमकां बारीक खुशी जाता. आतां कितले चेडू आसा तुगेले म्हळ्यार नॉर्मल चेडू आनी नॉर्मल चेडू म्हाका एक 200-300 आसाची त्या ब्रांच ह्या ब्रांच ಸೇರ್ಕೊಂಡು आसाची. आनी आतां विद्वत चेडू एक 15-20 जन एवरी इयर
एक्झाम्स आनी दितले पुराय आसाची. हो आता तुगेले चेडूं विद्वत दिवची आयलाची आनी सुमार तूं परफॉर्मन्स पळय दी वयता दसरा आमगेले कार्यक्रम आहात म्हागेले एक ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ म्हण करता कलास्पर्श उत्सव म्हण करता त्या ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಅಂತೂ ಈವನ್ ಸಣ್ಣ ಚಲ್ಡು ಅಂಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ అని వస్తున్నాವ ಸಡನ್ ತಂಕ ಅಮ್ಮಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಿವುಕೆ ಅಸಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತೂ ತಂಕ दिव सूर केल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಕ एक नॉर्मल चेडूं हें पळय तांकां एक ಸ್ವಲ್ಪ हें आसता स्टेज फियर आनी बई आनी आसतना त्या ಸ್ವಲ್ಪ वचुका आनी ह्या डान्स म्हणटना आमी जना पावकात जातना त्या शै नेचर आनी वचनी त्या आमी ಸ್ವಲ್ಪ तसला येवका ते ಹೊಡ್ಡಾಂಕೆ आसता ಸ್ವಲ್ಪ ते स्टेजार राबलार ना आता आमीची एक बायल मनशाचून एक खंयचे एक स्टेजार राबून उलय म्हणटना आमी भित्ताची ते आमकां एक ಸ್ವಲ್ಪ भायर येवं खातीर हांवें प्रति 6 म्हयन्याक एक तांकां स्टेज म्हणून घरान तुची आमी एक हें केला रंग मंदिर केला ते आमी परफॉर्मन्सेस आनी दिताची. मागीर तुगे स्टुडंट्सान तूं कोणी रंगप्रवेश केल्लो ना ना म्हळ्यार आतां न्ही विद्वत जावं म्हळ्यार स्टुडंट्स आसताची जाल्यार हांव कसं म्हळ्यार आत्ताचे नमुनेरी एक पंत रंगप्रवेश करोका म्हणून ना ಸ್ವಲ್ಪ म्हळ्यार मॅडम आमी ओल्ड मेथड हें करची ते गुरु परंपरे तशी येवं ಸ್ವಲ್ಪ विद्वत जत्तरीची करो म्हणून आतां ह्या बॅच 2 बॅच जाला विद्वत जाल्यार हांव ಸ್ವಲ್ಪ टायम दितास त्या म्हळ्यार तांणी आनीकय परफेक्शन येवका म्हणून आतां आमी ओगी दिल्यार पुराय तांकां हें जावन वता म्हणून हांव विशय तशी हें करतास. मागीर ह्या नैशी तुका सिंगिंगान तुई मस्त संगीतान मस्त आसक्ती आसा न्ही पळय मस्त सकाळ अचीव केला तुवें त्या तूं शास्त्रीय जावन शिकला शास्त्रीय जावन कर्नाटिक म्युझिक शिकला. कर्नाटिक म्युझिक लक्ष्मी म्हण एक मॅडमाला शिकली भावगीतेके वत्तसी HR लीलावती मॅडम आणि आता सुनीता चंद्रकुमार म्हणून मॅडमाला वत्ता सर. सिंगिंग एशीची घरान तू आनूय सिंगर अम्माके वीणे शिकला आनू फ्लूट हें करता तशी आमकां ते पोटसोकून वातावरण तशें आशिल्ली ती पद म्हळ्यार आमकां पुराय जनांके जीवची ते भजन असो कसं नाही असो आमी खंय अभ्यासला एक पद म्हणच्याक आमकां बारी म्हण आसा ते आमकां मैसूरान तू कर्नाटिक मस्त इम्पॉर्टन्स आशिल्ली ती त्या म्हळ्यार डान्साक जावका म्हणाली ती हांव तांतूय ज्युनियर सिनियर केला डान्स संगीतांतूय केला. आतां माल चेडू आमकां हांव पद आनी शिकोवचे पुराय हांव करता तशी सिंगिंगांतू चड म्हळ्यार कर्नाटिकाची हांव शिकयलें आनी सुनीता मॅडम मला आत्वत्ता सर तीन आतां तिगल्ले तुमी पळोवन आसतले ते मस्त व्हायरल जाला नगर संकीर्तने म्हूण हांव पुरांतूय हांव तिगल मुखार एक डान्स बिकॉज तिकाय गोतूसिल्ली ती हांव डान्सर म्हणून ते नगर संकीर्तने म्हण ती उडपान तू तिवे उडपाची तिकाय हांगा कोणान की म्हळ्यार भावगीते मात रिता शिकोवन दिता तू असले कसने पुरंदर दासराले पुराय देवर नामनी आस पळय पुढे नगर संकीर्तने म्हणून मस्त वर्सा पुढे सकाळीची देवस्थानाला ते एक अंगळान तू आम्ही करचेसिले पुराय फुल देवा म्हळ्यार पॉझिटिव्ह एनर्जी वच्चो म्हण आमी पद म्हण वच्चेसिले ते इता तू वापस सूर करून नज्जा म्हण सूर केले आम्ही एक एक म्हळ्यार जागा नगरा सकून सूर केलेले आता ते व्हड एक पुराय खंयचे जाग्याक पावला तशी त्या मुखार राबून तिणे तू इता डान्स करून नज्जा म्हणून त्यावे समेत आमी करता त्या नगर संकीर्तने कशी सूर करता तुमी आनी खंय खंय वताची म्हळ्यार एवरी सॅटर्डे आमी मैसूरांतू एक नगरांतूय करताची एक देवस्थाना सकून ते पूजा जाता त्या पूजा जाता आमी एक ते डान्स करताची त्या जत्तर सीधा आमी त्या नगरा सकून आनीक नगराक पद म्हणून नेक्स्ट स्थानिक देवस्थाना वचून ते पूजा करून कोणाले सेवे गिवे आसल्यार तांणी एक चंद करून आमकां पूजा करून हें करताची ते आमी त्या पदाक हांव डान्स करून वच्चे ते आतां आमी अश्वथपुरा म्हण हांगाची एक रामनवमी केलेले भारी चंद जालेले हांगा गांवां लागींची आनी उडपान तूं मस्त कडेन आमी परफॉर्मन्सीस दिला ते मस्त व्हायरलय जाला आनी खुशी विशय ते मस्त जनाके पावतास आनी मस्त जन ते फॉलो करून हें करतास ते चंद दिसता एक कपड्यांनी न्हेसून एक पद म्हूण भजन करता चिवाचे ताळ्यान एक कडेन चुक्कना त्यावे डिसिप्लिनरी मॅडम तशी जावका म्हणून म्हळ्यार ते चंद दिसूकय चंद दिसूका आनी आमी शिकता न्ही आसा पळय ते डिसिप्लिनरी शिकूका म्हणून
ते तसल नगर संकीर्तन तू कितले अंत भितर डान्स आनी केला मस्त झाला ते आता 60-70 वेळ आमगेले नगर संकीर्तने जाऊन गेला आता त्याची पहिली गणपती उत्सवाक आमगेल यूथ ऑफ GSP इंतू आम्ही केलेले गणपती उत्सवाक आता पयर बेंगळूर उत्सव म्हण जाल्ले ते इवे आम्ही श्रृंगेरी देवस्थान अंतू तांगेले हुडो ते अंतू आम्ही पार्टिसिपेट केलेले ते मस्त एक खुशी विषय म्हळ्यार मस्त कडे आम्ही ते स्प्रेड जाता दासरा पदाक भजन अभंगाक वय वय लायक दिसता तुवें स्टेप्स गान करची वय म्हळ्यार मॅडम ते पद दिता नाव कोरियोग्राफी करता कोण आमगेले अंतू डान्सर्स आसच की संगीता क्लासान तो तांणी पुरे जॉईन जाल्यार तांगे लोटू आ मुखार रब्बून तांकां शिकोवन दिता आनी मॅडम आले मस्त प्रोडक्शन अंतू येत पयली एक वेंकटरमणाल आमी एक केल्लेले ते मॅडम आले सुनीता चंद्रकुमार आले प्रोडक्शन अंतू त्यावे श्रीनिवास कल्याण म्हणून तांतूय पार्टिसिपेट केला तांत हांव श्रीनिवास जावन केले त्यावे मस्त वैरल जाल्ले तशी मस्त प्रोडक्शनाचे आमी मस्त करता आसताच ओटू मॅडम आलो ओटू सेरून तिणें म्हाका एक कसं म्हळ्यार प्रोत्साह दिला संगीत गारर जाल्यार इवे एक डान्सराक काही एक कोरियोग्राफी जावं आमकां तसले स्टेजस मेळ्ळारच पळय आमी मस्त कडे कस की कोरियोग्राफी केल्यार मात्र आमकां एक स्टेज मेळचे तशी त्यावे यूट्यूबान मेळटा की वय वय पुरा यूट्यूबान तो असं ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಾವೋ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಜಾವೋ ಮಗಲೇ एक ಸ್ವಲ್ಪ यानी प्रोडक्शनाचे डान्स आणि असं त्या पुरा यूट्यूब आणतो बस हे नैशी तू आनी काही शॉर्ट फिल्म आनी ऍक्ट केलेले सर तशें ऍक्टिंगांत कशें तुका इंट्रस्ट आयला म्हळ्यार म्हाका डान्स परफॉर्मन्स जातना एक डायरेक्टरान हें पळयलेले आमी म्हळ्यार एक प्रोडक्शन केल्लेले तांतू हांव हिरोईन कॅरेक्टर केल्लेले म्हळ्यार डान्स ड्रामा ते चेल्वी म्हण एक केल्लेले त्या डान्स जानपद की वय जानपदाचे प्रोडक्शनांत ताका बारीक खूश जाले ओ हिणे करीत अंतू म्हणून म्हाका ल्हान म्हाका तांणी हें केलें जाल्यार म्हाका डान्स संगीत काही म्हणून आमी म्हळ्यार खंयचेय एक आमी कलेक येता ताका आमी फूल टायम दिवका न्हू तें म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ हें जाता आसलें मागीर वता तांणी सांग डान्सर आशिल्ली ती एक्सप्रेशन आनी हें करूं जाता आनी की तुमकां सुलभ जाता आनी फोटोजेनीक आसता तूं ಸ್ವಲ್ಪ केल्यार जाता म्हणून तशी सूर केलें तशें बेंगळुराचे आमकां मागीर सिरियलाक मेळ्ळेलें एक 2-3 जाल्यार करूंक म्हळ्यार फूल टायम दिवका खंयच्याके वचा जाय न्ही 2-3 शॉर्ट मुवीज केला आणि 2-3 डॉक्युमेंटरी मुवीज केला खंयचे सोशल कॉज आसता की एक मैसूरांत शूटिंग जाल्लें न्ही ती डॉक्टर सुकन्या म्हण केल्लेलें ते भ्रूण हत्ये विशयी म्हळ्यार चले चेडवांक काडूनच म्हणून एक मेसेज आशिल्ली न्ही ती चड म्हाका तसल खंयचे एक कॉन्सेप्ट म्हणल्यार म्हाका करूंक मन आशिल्ली न्ही ती हांव ते ओपूंक घेतलें ते बारी चांग जावन बेंगळूर इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलांत सिलेक्ट जाल्ले ते तांणी घाल्लेले म्हळ्यार त्या एक मागीर अर्घ्यम म्हण एक फिल्म केलें ते उद्दा विशय म्हळ्यार उद्दा सेव करता म्हणून ताजे एक विशय त्यातूय हांव पार्टिसिपेट केला म्हळ्यार तांत हिरोईन जावन वची केला आनी आतां आनी एक 2-3 डॉक्युमेंटरी म्हळ्यार खंयचेय विशय कशी म्हळ्यार फेमिनिस्ट म्हणून चलयाले मेन हें जावन म्हळ्यार आतां मारचे अब्यूज करचे चलयांक म्हळ्यार तसल पुराय एक घेवन विषय घेवन हांव आतां करता आसा आनी 2-3 येवका आनी रिलीज जाय न्ही फिल्टर कॉफी वय फिल्टर कॉफी त्या एक फर्स्ट फिल्म आमी इंजिनियरींग स्टुडंट्स म्हळ्यार म्हागेले स्कुला स्टुडंट्स म्हळ्यार स्कुला हांव वाजितन स्कुलान तो आमी पुरो एक ड्रामा करचे आशिल्ले एक 2-3 अमर कला संघा म्हण एक हें आशिल्लें कॉम्पिटिशन वचचे आशिल्लें मागीर नगर वेदिके म्हण एक खंयचे आशिल्लें ते पुरो आमी पुरा चेडवांनी स्कुलाचे नेची वच्चे आ ड्रामाक म्हणून मागीर आमकां आश जाल्लें ह्या ड्रामा करचे बदला आतां पुराय ते एक ट्रेंड नवें मूवी करचे आमी पुरा एक पिगी बँक घालचे आमकां कशें एक दुड्डन येवन आसता पळय त्या एक घालना आमी एक पिगी बँकान दवरलेलें इतले दुड्ड आयल्यार आमी एक शॉर्ट मूवी करया म्हणून आमीच राबून एकल्यान लायट धरचे एकल्यान हें मेकअप करचे पुरा कर आमी त्या एक शॉर्ट मूवी केल्लें त्यावे वायरल जाल्लें बारी लायक जालें वय वय ते फिल्टर कॉफी म्हणून एक मूवी तेन्ना साकून म्हाका
अशी केलेलं त्या आम्ही एका रूमा बसून एक कंचकी एक कॉफी ताका एक रेंट दिवन मला చెల్డువానే केलेलं आम्ही कधी काही सुकून आम्ही ದುಡ್ಡು गालुकते ದುಡ್ಡು जाव खानो Direction आहे तुमगेले आम्हीची डायरेक्शन मगले एक फ्रेंड इकडे दरतल पुरा एक आमगेले एक टीम करनो 2 दिवसात त्या मूवी या करताना त्या समेत व्हायरल जाऊन गेला त्या निमती म्हाका ऍक्टिंग येवच्या सूर जाले एक एकडे सुकून करतवा त्याची तशी आता उपास सिंगिंग विषयी तुगेला गीत गाताचे डॉक्टर सल फॅमिलीचे तंतू तू सांचेरडो दकोन पद म्हणला मी पडयला आता तुगेला अन्ना लोटो ड्युएट म्हणती तू त्यानंतर तुगेला स्टुडंट्स घेवन डान्स करता त्याची विषयी सांग. गीत गाताचेಲ್ಲ ते मस्त एक 20 इयर्स सुकून 15-16 इयर्स सुकून चलता असं फस्ट आम्ही सूर केलेले 2-3 सिंगर्स आवट डॉक्टर्स आवट आता ते एक 25 डॉक्टर्स तंतू मेळ्ळाची एक एक कसं म्हणतात लायक ऑपॉर्च्युनिटी त्या म्हळ्यार फुल हे जाता कसं फुल हाऊस जावन होता 4 वरे भितर पुरा जण येवन सीट मेळना तशी ते फुल हाऊस पॅक जाता आणि एक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी पुरा जनाके कसं डॉक्टर्सांक ते एक इव्हेंट म्हळ्यार तांकां मेळचे टाइम एक वर्सा एक पण तांकां एक्साइटमेंट ಯಾಂತ್ರಿಕ जीवन आसोकून भायर येवन त्या एक मेळटना आमकांय तांगे लोट मेळ्ळ करच्याक बारीक खुश जाता तंतू तू डान्स आता एव्हरी इयर इन्वोकेशन डान्स म्हणून करता आसली आता चेडूवांक घेवन 30-35 चेडूवांक घेवन परफॉर्मन्स दिता त्यामुळे तांकां एक स्टेज जावं म्हणून करता ते डान्स कोण दाखोवचे जायना जाल्यार एक सण एक पद म्हणत की म्हणटा एक 2 लाईन म्हणटा भजना म्हणटा रामाल भजन म्हाका सान सुकून म्हळ्यार ಯಾವ जल्लल सुकून आयकून असचे भजन मगले बाप्पान जावो गणपती अंतू पुरांत ते आयकून म्हाका ते बारीक खुशी पद एक 2 लाईन सांगता. ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಬರಲಿ ರಾಮನಾಮ ಸದಾ ಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಬರಲಿ ರಾಮ ನಾಮ ಸದಾ ಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಬರಲಿ ರಾಮ ನಾಮ ಸದಾ ಬರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸದಾ ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ಬರಲಿ ರಾಮ ನಾಮ. मनशांक मस्त नमने हव्यास असता जाल्यार सकाळांतूय अशी सकड मुखार येवच्याक अवकाश मस्त जना मेळना तुका मेळ्ळा आनी तुगे फ्युचर प्लॅन्स संगीतान जेवो डान्सान जेवो अशी कसन आस फ्युचर प्लॅन्स कसन जेवो घालून घेतले की हे अवकाश मेळूक साध्य जालेले हांव म्हाका ल्हानम्माक हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगता त्यामुळे तांगेल निमती आमी इतले कसं असो संस्कार येवचे असो मला मम्म असो कोणय असो हे पद म्हणटान म्हाका मस्त एक हें येता त्यामुळे पुरे उडगास येता स्थान सोकून आमी भजन म्हणचे जावो तांगेल निमती आज कस खंय गेल्यार म्हाका एक दिवचे एक रेस्पेक्ट असो तांगेल निमती मगल मम्मा मगल बाप्पा पुराय तांगेल निमती आमकां इतले हें आयला ते म्हाका खुशी जाता आज हांव एक बाळांतीर जावन 3 म्हयने जाल्ले तशी मगल चेडूवांक येवका म्हणा संस्कार येवका म्हणा येता त्यामुळे त्याच वातावरणात तू वाडून गेलेली ती आनी आमी हिंदुत्व म्हणटाचे हांव सांगचे आसल्यार घरघरान तूं हे आमी संस्कार असो कले खंयचे असो एक डान्स असो संगीत असो मार्शल आर्ट असो खंयचे असो श्लोक शिकोवचे आसच्यो आमी घरा साकून ते येवचे शिकोच कसं एक असो आनम्मा आमी केन्नाय विसरून तांगेल निमती आमकां इतले संस्कार येवचे आज खंय खंयचे गांवां गेल्यार खंय कशी तूं एशी जल्ला म्हणाल निमती ते आमकां येयलेले आमगेले एनवायरमेंट आशिल्ली निमती त्या निमती हांव तांकां पुराय फस्ट धन्यवाद सांगता त्यामुळे तुमी सांगिल्ली बदा एक लागले कसं म्हणारी इतले तू शिकला म्हणाल निमती त्यामुळे तांणी आज सॅक्रिफायस केलेली निमती मग लांब असतो खंयचे एक प्रोग्रामा वचूका म्हळ्यार पुराय सोण येवका पुराय करका म्हणटना आमी
तांकां हांव थँक्स म्हूण कयता म्हळ्यार आज म्हाका बाब जाला पाय वय मस्त कळतात तांणी कळटा वय. आमी कितलो पुराय करका एक वय. खंयचे एक एकलीन एक अचिवमेंट करका म्हण हांव कसं कर न्ही लायफान तांणी करूं मस्त आसा जाल्यार ही करच्याक इतले तांणी अवकाश दिलेले निमती इतले सॅक्रिफायस केलेले निमती आज हांव हांगा पावला वय आनी नेक्स्ट पिळगेक हांव सांगचें आसल्यार मोबायल आनी कितले जावका तितले यूज करयाची मस्त आसा शिकूक वय. जगतान तो आमी बूक वाचल्यार कितली आमकां रामायण असो महाभारत असो कितली आमकां विशय कळटा. कळटा वय. आनी पॉझिटिव्हिटी आमकां तांतू मेळटा त्या एक स्पिरिच्युअलिटी एक दवन घेवयाची म्हळ्यार आनी आनमाला ऐक्याची ह्या चेडू आनी आतां अडल्ट चेडू डान्स असो सोण सोडताची मागीर वत्ता ते एक कले दवन घेवयाची ता म्हळ्यार त्याची आमकां लास्ट ते कापाडोचे वय. आनी कोंकणी जनाक हांव सांगचें कसं म्हळ्यार डान्स आनी आसता पळय ಸ್ವಲ್ಪ आनीकय तुमी एन्करेजमेंट दिवका वय. चेडूवांक एका म्हळ्यार यावे आसता कसले एकाडेमिक्स आसताची ताजेवटू तुमी ಸ್ವಲ್ಪ कले खंयचे असो संगीत असो डान्स असो खंयचे दुसरे आमी वर्का ना जाल्यार ते वर ना वय त्या जबाबदारी आमगेले तशी त्या विशयान तू ಸ್ವಲ್ಪ आनी एक क्वेश्चन निमगुका तुका तुगेले स्टुडंट्सांत कोंकणी जन कितले आसाची मस्त मोड आसाची जाल्यार तांकां घेवन एक कोंकणी एक इव्हेंट करका समाजान ते त्या सांगचे म्हळ्यार पुरा जनान सेरून एक कसं एक असं इंटरेस्ट आसा आनी करतले आसची जाल्यार आमी तांकां ಸ್ವಲ್ಪ एन्करेजमेंट दिवका कोंकणीक एक इतले आमके वर्ड आज येताना म्हाका बारी खुश जाले कोंकणी विश्व केंद्र म्हण पळयता एक आमकां हेम्मे न्हय वय ते अंतेत्ताना आमगे लायब्ररी जावो केंद्राचे हॉल जावो बारी खुश जाले पळयताना तेन्ना लेक्चे आमगेले तना आमी केन्नाय सोण आनी आमगेले असचे कल्चर वय तिकले आसतना आमी ते वन दिवका म्हण सांगचे आमगेले जनरेशन जाले आनी नेक्स्ट जनरेशन येताना इतले डिसिप्लिनरी काम करला पुरा जन वेर येताची म्हण वय आमगेले एक संस्कृती व्हरता वय बरोच जबाबदार आमगेले आसता वय इतले वेळ आमगेले ಒಟ್ಟು हे समाधान भाग घेतिल्याक विश्व कोंकणी तर्फेन स्पर्शा तुका अनंत धन्यवाद विश्व कोंकणी केंद्राक आनी मागीर तुमकां धन्यवाद म्हाका हे अवकाश दिला हांगा आयलेले म्हाका बारी खूश जाले थँक्यू माय इतले वेळ आमगेलो हो कार्यक्रम पळयले सकट जनांक विश्व कोंकणी तर्फेन अनंत धन्यवाद